गोंयकारां, हांव गांवांत सालसेत नावेलीचें दवरलें म्हजो गांव आनी हांव शिकलां नावेली रोजरी स्कुलांतल्यान आनी म्हजें नांव जावन आसा ग्रेसी रॉड्रिगीस. तुमी अजाप जालीं आसतलीं हांव अशें न्हेसलां म्हूण. होय, हें जावन आसा आमचें गोंयकारपण. आमच्या एमपीटींत आमी सगळ्या धर्माच्यो परबो मनयतात आनी म्हाका हो योग मेळ्ळो आयज आमचे एमपीटींत पुजा करपाक. ताका लागून हांव अशें न्हेसलां. तर आमी गोंयकार सदांच नशीबवान, कित्याक आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कसलीच अंतर करिनात आनी हें जावन आसा आमचें भाग. आमी गोंयकारांनी हें आमचें दायज अशेंच सांबाळून दवरपाक जाय. आमी सगळीं मनशां आनी एकूच मातयेंत वचपाचीं. तर गोंयकार सांबाळून आमचो एकचार आमी दवरुया. आमचें गोंयचें दायज वयर काडुया जशें आमचे चिकलेचे भाव भयणां करतात. म्हाका चड खुशालकाय भोगता तुमचे मुखार हें म्हजें पारकोणें दवरपाक. चिकाली बायो-क्रुसेडर्स हांणी म्हाका हो सोयेक दिलो म्हूण हांव तांकां काळजांतल्यान उपकारी. पारकोणें हें जावन आसा गोंयचें दायज आनी हें दायज आमी सांबाळून दवरपाक जाय. गोंयकारपण राखात तशीं पारकोणीय राखात. तर तुमी खरेंच गोंयकार जाल्यार हें म्हजें पारकोणें सगळ्या गोंयकारांक पावयात. तर म्हजें आयचें पारकोणें जावन आसा अशें: काली काती तेल चाटी. काली काटी तेल चाटी. कितें तें सांग. देव बरें करूं.